रवींद्रबाब केळेकार हांची जल्मशताब्दी सुरू जाल्या। हाजे पयलीं बी बाकी बाबांची जल्मशताब्दी आमी मनयल्ली, पूण रवींद्रबाब आनी मनोहरराय हांची जल्मशताब्दी सरकारी पावंड्याचेर मनोवची हाजे खातीर सरकाराचेर दबाव आसा आनी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही जल्मशताब्दी सरकारी पावंड्याचेर मनयतले अशें जाहीर केलां। ज्या विचारवंत लेखकांनी गोंय घडोवपाक हातभार लायलो तांची देख तरणे पिळगे मुखार आसप गरजेचें आसा, कारण तांचो वावर देखून येणो आमच्या विविध शिक्षण क्रमान विद्यार्थी, विद्यापीठ आनी एकूण शैक्षणीक मळाचेर अशे तरेच्यो देखी आमी निर्माण करपाची गरज आसा। म्हणूनच रवींद्रबाब हांच्या सारक्या विचारवंत लेखकांची जल्मशताब्दी मनोवंक जाय आनी तातूंत समाजानूय वांटेकार जावपाची गरज आसा। हालींच जाग म्हयन्याळ्यान आपणालो भांगरा उत्सव मनयलो आनी त्या सुवाळ्यांत हांवें म्हणिल्लें की जाग हें म्हजें ज्ञानपीठ। ताचे फाटल्यान कारण आशिल्लें। जाग सुरवात केली रवींद्र बाबान। रवींद्र बाबाची पुण्याय त्या जागा फाटल्यान आशिल्ली। तांच्याच प्रेरणेन सुरू जाल्लें जाग म्हयनाळें रंगा रुपाक आयलें, ताका आकार रवींद्र बाबान दिलो आनी आज तें कोंकणीचें लिटल मॅगझीन अशें आमी अभिमानान म्हणटात। जिवीतभर रवींद्र बाब कोंकणी खातीर वावुरले, पूण कोंकणी ही तांची मोख नाशिल्ली। कोंकणी हें साध्य न्ही तर तें कोंकणी हें साधन ह्या नदरेन ते कोंकणी कडेन पळयताले। गोंय आनी गोंयकारांचो फुडार जर सुगूर करून दवरतले जाल्यार आमची जर अस्मिताय राखून दवरतले जाल्यार अस्मितायेची किंवा संस्कृतायेची मुखेल कुरू म्हळ्यार कोंकणी। ह्या खातीर कोंकणी तिगोवन दवरपा जाय आनी ती फुलोवपा जाय आनी जनसामान्या मेरेन कोंकणी भास आनी कोंकणी साहित्य पावपा जाय हो ध्यास ताणें घेतिलो। आनी ते सदांच म्हणटाले शणै गोंयबाबाचें भूत आमचे मानगुटेर बसलां आनी आमचे कडच्यान काम करून घेता। म्हणजे आपूण करता ते कामाचे श्रय लेगीत ते स्वताक घेनाशिल्ले, पूण तांचें स्वप्न हें एक्सटेन्शन ऑफ शणै गोंयबाबाचें स्वप्न अशें आमच्यांनी म्हणूं येता। रवींद्र बाबांनी खूब साहित्य संपदा रचली, तांकां खुबशे पुरस्कार फावो जाले आनी अभिमान दिसता की तांकां सगळे पयलू पुरस्कार घेवपी आमचो रवींद्र बाब आशिल्लो। जावं साहित्य अकादेमीचो पुरस्कार, जावं CIIL मैसूरचो भाशा पुरस्कार, जावं साहित्य अकादेमीची फेलोशीप पयली फेलोशीप, ज्ञानपिठाचो कोंकणी खातीर पयलो पुरस्कार आनी आनीकय एक स्टेप फुडें वचून हांव सांगता की ज्ञानपिठान आज मेरेन जे पुरस्कार लोकांक दिल्यात तातूंत एकूय निबंधकार नाशिल्लो। आजूय रवींद्र बाब केळेकार हो ज्ञानपिठांतलो एकमेव निबंधकार जाचे साहित्याच्या निबंध ह्या प्रकाराक ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाला। आज रवींद्र बाब आमचे मदीं नात, म्हणून म्हाका दिसता ज्या अर्थान आमच्या सरकारान विचार करून हे शतक महोत्सव मनोवपाचो निर्णय घेतला तेन्ना ह्या महोत्सवा निमतान ह्या शतक वर्षा निमतान एक काम जावपा जाय। रवींद्र बाब केळेकारांच्या नांवान एक प्रतिष्ठान आनी ताका म्हाका सुस्त तें नांव सांगता ज्ञान जागर अशा नांवाचें एक प्रतिष्ठान स्थापन जावचें आनी थंय रवींद्र बाबान जी साहित्य संपदा रचिल्ली आसा ताजें प्रदर्शन आसचें। रवींद्र बाबाले घरांत व्हडली लायब्ररी आसा। म्हाका दिसता अशे तरेची लायब्ररी गोंयांत तरी हांवें दुसरी पळोवना। पर्सनल लायब्ररी ताजी व्हडल्यो लायब्ररी आसात, पूण पर्सनल लायब्ररी आनी सगळी वेचून काडिल्लीं पुस्तकां तांकां ती वाचूंक मेळटात। म्हणटकीच ती एक लायब्ररी सांबाळून दवरपा जाय। रवींद्र बाब जे मेज वापरताले, तांणी जे पेन वापरताले, जावं ते जे वक्ल वापरताले, तांचे पेन, तांचे वक्ल, तांचे मेज, तांचे कदेल आमी सांबाळून दवरपा जाय। एक म्युजियम जावपा जाय थंय। आनी म्हाका दिसता अशें जालें जाल्यार ते आमचे खातीर लेखक त्या फुडल्या भावी पिळगे खातीर, तरणाटे पिळगे खातीर जांकां लेखन करपाची प्रेरणा येता तांचे खातीर हे एक मोलादीक अशें प्रेरणास्थान जावं येता। आनी त्याच बरोबर
संवसारभरच्यान जे लोक येतात तातूंतले तांकां साहित्यात रस आसा तांचे खातीर हे एक आकर्षण जावं येता अशे तरेचे एक केंद्र थंय तयार जावचें जे कोंकणीच्या अभ्यासकांक किंवा साहित्याच्या अभ्यासकांकय बी उपकारा पडटलें. रवींद्रबाब केळेकार हांचे योगदान कोंकणी भाशेक, गोंयचे अस्मितायेक आनीक गोंय राज्य जावन आमकां जे अधिकार मेळ्ळ्यात ते अधिकार मेळोवपाच्या वावरांत खूब मोठे आनी अर्थपूर्ण आसा. तांणी कोंकणी साहित्यांत वैचारीक साहित्याची मोलादीक भर घाली आनी इतली मोठ्या प्रमाणांत ती भर घाली की ताका लागून तांकां कोंकणींतलो पयलो ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जालो. गोंयचे मुक्तीचे चळवळींत ते वावुरले. ताजे उपरांत जी आंदोलनां जालीं तातूंतय वावुरले आनी ताका लागून आमकां गोंया खातीर एक राज्य मेळूंक पावलें, राज्याचे अधिकार मेळूंक पावले आनी गोंयची म्हणून एक अस्मिताय आसा हें आमी संवसारा मुखार सिद्ध करूंक पावले. गोंयचो इतिहास कोणी बरयतलो तेन्ना हे जे पर्व आसा कोंकणीचे जे रवींद्रबाबान वर्ध्याच्यान मिर्ग नेमाळे सुरू करीत पसून निमाणे मेरेन जो वावर केलो तो भाशेच्या मळार, साहित्याच्या मळार, प्रकाशनाच्या मळार वा राजकीय मळार हो सगळो वावर जमेक धरचो पडटलो आनी त्या वावराचें म्हत्व समजून घेवचें पडटलें. रवींद्रबाब केळेकार वावुरले तो काळ कठीण आशिल्लो. आज तरी कांय आमकां साधनां आसात, कांय मेकळीको आसात, पूण ते वावुरिल्ले त्या काळांत ह्यो मेकळीको ही सोंपेपणां नाशिल्लीं. परिस्थिती कठीण आशिल्ली आनी कठीण परिस्थितींत हो वावर करप म्हणजे माथ्याक कांट्याचो मुकूट घालपा सारकें आशिल्लें आनी तें तांणी केलें. रवींद्रबाब केळेकार हें एका विशिश्ट काळाचें अपत्य आशिल्लें, प्रॉडक्ट ऑफ टायम. लक्षांत घेयात, रवींद्रबाब जल्मले आनी वावुरले तो काळ खंयचो आशिल्लो? म्हाका दिसता भारतीय इतिहासांतलो तो रेनासन्साचो काळ आशिल्लो. 1857 जेन्ना पळय आमचें स्वातंत्र्य युध्द जालें आनी 1956 आंबेडकर जालें धर्मांतर. हो 99 वर्सांचो काळ हो भारतीय इतिहासांतलो रेनासन्साचो काळ अशें म्हाका दिसता. ह्या काळांत रवींद्रबाब वावुरलो. महात्मा गांधीचो प्रत्यक्ष न्ही तरी अप्रत्यक्ष सहवास ताका मेळ्ळो. काका साहेब कालेलकराची तांकां सांगात मेळ्ळो. विनोबा भावेक ते मेळपाक पावले. भारताचो स्वातंत्र्य लढो चालू आशिल्लो आनी हेवटेन गोंयचेय स्वातंत्र्य लढो चालू आशिल्लो. लोहियाचो सांगात तांकां मेळ्ळो आनी ह्याच वेळा कोंकणीचो रेनासान्स पिरियडूय सुरू जालो. म्हाका दिसता 1939 कोंकणी परिशदेची स्थापना ते 1992 कोंकणीक 8वे परिशदेंत अंतर्भाव. हो 53 वर्साचो काळ हो कोंकणीचो रेनासन्साचो काळ. ह्या दोनी काळांत समांतर काळांत रवींद्रबाब वावुरलो आनी देखून रवींद्र केळेकार व रवींद्र केळेकार जावपाक पावलो. बरो साहित्यांतले तो बरो मनीस आसपाक जाय. म्हजे दृश्टीन कुस्के मनीस, कुशिल्ले मनीस बरे साहित्यीक जावपाक शकनात. एक ठरावीक उंचायेचेर वचपाक शकता ते. तिसरें, बरो साहित्यीक हो चारित्र्यवान आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. मनीस जर चारित्र्यवान नासलो जाल्यार तो तसो एक उंचायेर पावना. आनी तिसरें, साहित्यीक हो अनिवार्य तरेन नेसेसरिली प्रागतीक आसपाक जाय, प्रगमनशील आसपाक जाय. तो जर धर्मांध आसलो, जात्यांध आसलो जाल्यार तो बरो साहित्यीक जावपाक पावना. रवींद्रबाब प्रवाहापतीत जालना, प्रवाहाच्या आड पावले. त्या खातीर तांच्या हाका एक तेज आयलें, एक नैतीक सामर्थ्य आयलें आनी ताजे कडेन जर बसलो एक धबधब्यार की वज्र्यार धाता अशें बरो संभाशणपटू. वक्तो बरो न्ही
संभाशणपटू बरो आनी बरयता तें इतलें उलयता सो दिसतालो. प्रासादीक, प्रसन्न, अनलंकृत अशी भाशा शैली, ओगवती, बरें दिसता ताजें गद्य. अशें रवींद्र बाबाचेर खूब उलोवपा जाता. रवींद्र बाब इश्ट म्हणूनय म्हज्यो खूब यादी आसात, त्यो केन्नाय हांव तुमकां सांगेन. सुरवाती सावन साहित्यीक, सामाजीक आनी सांस्कृतीक वावरांत आपली आवड विकसीत केली. गोंयच्या मुक्ती संघर्शाचो एक फुडारी, काकासाहेब कालेलकार हांचो एक यशस्वी शिश्य. रवींद्र बाब हांकां शणै गोंयबाबा उपरांतचो कोंकणीचो पितामह म्हणून वळखतात. रवींद्र बाबांनी शणै गोंयबाब हांणी निर्माण केल्लें कोंकणीचो वावर फुडें व्हेलो आनी इतलेंच न्हय तर गोंयाक एक नवो दिश्टावो घडयलो. कोंकणी, गोंय, गोंयकारपण, गोंयचो समाज, गोंयची अस्मिताय हांचो दिश्टावो आमकां घडयलो रवींद्र बाब केळेकार हांणी. आपली अद्वितीय लेखणी आनी रसाळ वाणी तशेंच सक्रीय वावर हे वरवीं ताणें आमकां प्रेरणा दिलीच, पूण मुखावेल्या गडगंज व्यापक वावराचो दृश्टिकोन आमच्या मुखार स्पश्टतायेन मांडलो आनी असलें काम हें तांणीच करपाचें. येता त्या सप्तकांत रवींद्र बाबाची जल्मशताब्दी आसा, सुरू जाता. शणै गोंयबाबान कोंकणीचें मुळावण घातलें, पूण शणै गोंयबाब कोंकणीचो विस्तार सर्वसामान्य लोकां मेरेन कोंकणी पावोवपाक शकलो ना. तें काम शणै गोंयचें रवींद्र केळेकारान केलें. रवींद्र केळेकारान कोंकणी जनसामान्य मेरेन पावयली आनी आमच्या सारके लेखक तयार केले की लेखन आमी करचें, पूण जबाबदारी भाशे विशींची जी जबाबदारी आसा, लागणूक आसा, ती ताणें कंप्लीट करची. आनी तीच प्रेरणा घेवन आमी कोंकणीची चळवळ उबी केली. कोंकणी प्रजेचो आवाज घडयलो आनी कोंकणी राज्यभाशा केली आनी संविधानाचे आसपे पळयले तिचो आस्पाव करून घेतलो. रवींद्र केळेकार एक लेखक आशिल्लो, पूण तो रायटर कम फायटर. पयलो फायटर आशिल्लो, मागीर रायटर आशिल्लो. जिवना कडेन पयलीं संघर्श करतालो आनी त्या संघर्शांतल्यान जें कितें निर्माण जाता तें लेखन. यादी तश्यो खूब खूब सगळ्यो कळवळीचो मुखेली रवींद्र बाब म्हळ्यार जाता. कितें करचें आनी कितें करचें न्हय ह्यो गजाली तो सांगतालो आमकां. दर आठवड्याक तागेल्या पिरवळा वचप जातालें आनी तांचें मार्गदर्शन घेवप जातालें. म्हाका चड खोस भोगता ती म्हणल्यार रवींद्र बाबा कडेन म्हजो चड खूब चडांत चड सहवास आयलो आनी ताका लागून तांचे कडेन जे आमी उलयल्या, तांचे कडेन जे चर्चा केल्या, तांचे कडेन जे वाद घाल्यात, तातूंतले म्हज्या आंगांत खूब भिनिल्ले आसात. तांचे विचार म्हज्या आंगांत भिनिल्ले आसा आनी ताका लागून आज जरी ते आमचे मदीं नासले तरी म्हाका तांची जाणीव दर दिसा जावपाक लागता आनी म्हाका दिसता की हांव घडलां तें तांच्या स्मृतींतल्यान आनी तांच्या विचारांतल्यान आनी तांच्या प्रवृत्तींतल्यान आनी तांच्या वृत्तींतल्यान हें म्हाका खबर आसा. रवींद्र बाब हे खरें सांगपाचें म्हणल्यार म्हजें पर्सनली म्हजें व्यक्तिगत एक दैवत आशिल्लें. हांव देव बीन जरी मानलें ना तरी रवींद्र बाबाक हांव दैवता समान मानतालें. कित्याक रवींद्र बाबा कडेन म्हाका जें कितें मेळ्ळां तें उर्बा हाडपी मेळ्ळां, तें एक चैतन्य हाडपी मेळ्ळां आनी म्हाकाच न्ही तर रवींद्र बाब म्हळ्यार कोंकणी चळवळीचेंच एक चैतन्य आशिल्लें. आनी आज तें ना, ताका लागून एक मरगळ आयिल्ल्या भशेन कोंकणीक दिसता आनी ती ना जावपा खातीर आज कितें करचें हो एक प्रश्न आमच्या मुखार आसा. रवींद्र बाब आशिल्लो ते हातरुणार जरी आशिल्ले तरी सुद्दां आमकां एक ती स्फूर्त आशिल्ले, ते स्फूर्तदायी आशिल्ले. रवींद्र बाबा सदांच दिसतालें की ते कोंकणीच्या बाबतींत उलयले, कोंकणीच्या बाबतींत जरी कितलें ताणें केलें तरी समाजकारण आनी राजकारण हे सुद्दां दोन भाग ते वेगळे काडूंक शकनाशिल्ले. ताका दिसतालें की सदांच बायलांनी आपल्या राजकारणांत, समाजकारणांत फुडें येवपाक जाय. म्हज्या चित्रंगी साहित्य मेळाव्यांत एक दीस रवींद्र बाब आयले आनी तांणी जें भाशण केलें तातूंत मुखार आशिल्ल्यो सुलोचना काटकार, निर्मला सावंत, विक्टोरिया फेर्नांडीस आनी तांचे उजी ताणें म्हणलें की सरळ म्हणलें की हे दादले तुमकां केन्नाच फुडें वचपाक दिवचे ना. तुमकां फुडें सरपाक जाय जाल्यार तांकां कडेक काडून तुमी फुडें सरपाक जाय. आनी त्या बरोबर ती उर्बा आनी ही स्फूर्ती रवींद्र बाबा कडल्यान आमकां सदांच मेळत रावताली. आनी अशें आमचे रवींद्र बाब आशिल्ले. म्हाका म्हज्या व्यक्तिगत हातूंत
तांणी खूब उर्बा दिल्या ती म्हणल्यार नवें कितें कितें करपाचें आशिल्लें तेन्ना केन्नाच तांणी ना म्हणूं ना आनी ते स्वता येताले मागीर ते अपुर्बाय प्रकाशनाचे साहित्य मेळावे आसूं पुस्तक प्रकाशनां आसूं किंवा पुस्तक विक्रेचे स्टॉल आसूं पूण ते आपयना बरोबर थंय हजर रावताले आनी तांकां एक त्या वेळार कोंकणी मदीं एक हें अशें वातावरण अशें आशिल्लें की आमी व्यक्तिगत अशें केन्नाच कामां करिनाशिल्ले आमची कुटुंबीक कामां जातालीं आमी वताले ती एक कुटुंब आमचे मदीं येतालें आनी आमी वतालीं ती कुटुंबांत वताले कुटुंबांत भरसतालीं आनी कुटुंबांतलीं मनशां आमचे मदीं एक जातालीं अशें तरेचें वातावरण रवींद्र बाब केळेकरान तेन्ना निर्माण केल्लें आनी तें वातावरण आमकां खूब वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन कोंकणीचे चळवळींत उपकाराक पडलें हांव जेन्ना पयलेच फावटी हांगा आयलें पिरवळा आनीक जेन्ना तांची लायब्ररी पळयली हें जें वाचनालय हांवें पळयलें तें वाचनालय पळोवन हांव भुल्लुसलें आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे प्रत्येक पुस्तकाक ताणें कवर घाल्लें आसतालें आनी म्हाका हाडून ताणें दाखयलें की हांव पूण पुस्तक हाडलें काय ना ताका कवर घालता पयलीं फोर घालून दवरता आनी फोर कोण आपुणूच घालता तो फोर त्याच पद्दतीचो तशे पद्दतीचो आसता आनी तो आपूण सद्दां पळयता की कवरा वयल्यान आपूण पुस्तक पारखिता अशें म्हणून आनी एक दीस म्हाका सांगलें की तुमकां पुरस्कार जाय मुगो म्हणलेलो साहित्य अकादमीचो पुरस्कार जाय साहित्य अकादमीचो पुरस्कार कितें 1-2 कादंबरीक मेळटा काय कितें गेले भितर आनीक आशापुर्णा देवीची बंगाली लेखिका ती 3 कादंबरी बऱ्यो दाट कादंबरी हाडल्यो आनी म्हाका दिल्यो आनी म्हळ्यार असलीं 10 पुस्तकां बरय मागीर तेन्नाच तुका पुरस्कार मेळटलो म्हणून आनी ती याद हांव केन्नाच पुसून उडोवना की एका कादंबरीन पुरस्कार मेळटा तें हांव लेखक न्हय हें म्हाका खबर आसा पूण आमचे कोंकणीक आमी तशें केलें की आमी एक कादंबरी वेळार पुरस्कार मेळ्ळा रवींद्र बाबाची याद म्हाका सदांच येता ती असल्यो 10 कादंबरी बरय आशापुर्णा देवीची 3 पुस्तकां दिली ती वाचून यो 8 दिसांनी आनी मागीर दुसरें वर म्हणून अशे तरेचे हे वाचना कडेन आनी वाचका कडेन लागसारपण जोडपी रवींद्र बाब आशिल्ले आनीक अशे गांधी लोहिया फ्रॉड मार्क्स जिब्रान हे सगळ्यांचे विचार वाचून पोचोवपी रवींद्र बाब आशिल्ले आनी ह्या रवींद्र बाबाची देख म्हाका मेळ्ळ्या आनीक हांव तातूंत सक्सेसफूल जावं ना कारण म्हाका ताणें सांगिल्लें की आपल्याक फक्त भारतीय 2 काय 3 भाशा कळना पूण सगळ्यो भाशा आपल्याक कळटा आपूण जे कितें अणकार करता ते ओरिजिनल हातूंतल्यान करता ट्रान्सलेट केल्ले हिंदी किंवा इंग्लिशींतल्यान न्हय तुमकां जर ट्रान्सलेशन करपाक जाय जाल्यार तुमी ओरिजिनल शिकात सगळ्यो भासो शिकात आनी तातूंतल्यानच अनुवाद करात अशे तरेचे रवींद्र बाब आमचे आशिल्ले जे आमकां कितले मेळटा तितले कमी आशिल्ले पूण तरी आसतना काळ रावना आमकां तें सगळें दुख्ख सोंसचेंच पडटा रवींद्र केळेकार हे गोंयांत पडिल्लें एक सुंदर सपन रवींद्र केळेकार ही केदी व्हडली व्यक्ती ही आज जरी लोकांक मातशी हळू समजूंक लागल्या तरी येवपी काळ जो आसा त्या काळांत गोंयचें अस्तित्व आनी गोंयचो संदर्भान जेन्ना उल्लेख जातलो तेन्ना रवींद्र केळेकार हे व्यक्तीन गोंयांत वचत कितें कितें केलें हें आमकां त्या काळाचेर कळटलें एक गजाल म्हजे सारक्या मनशाक अभिमानाची दिसता ती म्हळ्यार हांव जेन्ना घडपाचे पिरायेचेर आशिल्लो विद्यार्थी चळवळींत सक्रीय आशिल्लो तेन्ना एक मार्गदर्शन करपा खातीर जी व्यक्ती जाय पडटा ती रवींद्र बाबाच्या रुपान म्हाका मेळ्ळी तेन्ना म्हजी पिराय 18 वर्सांची कॉलेजीन शिकतालो आनी हो काळ आसता त्या वेळाचेर तुका मार्गदर्शन करपी एक गुरू जाय पडटा आमचे कोंकणी चळवळींत व्हडले व्हडले खुबशे बरे नेते आशिल्ले पूण प्रत्येक मनशाची स्वताची कालीत आसता हांव उदय बाब म्हणा किंवा चंद्रकांत बाब म्हणा हांचे सारकें जें नेतृत्व आशिल्लें पळय तांचे बदला रवींद्र केळेकाराक जोडलो ताजें कारण म्हणल्यार रवींद्र बाबाची आनी म्हजी कालीत ही म्हाका एक दिसली आनी तो काळूच असो आशिल्लो त्या वेळाचेर हांवें खंयच्या रस्त्यान वचप हें जेन्ना हांव वाट सोदतालो तेन्ना रवींद्र बाबा बरोबर म्हाका वावुरपाची संद मेळ्ळी रवींद्र बाबान कितें वाचचें आनी कितें न वाचचें हें म्हाका शिकयलें चळवळींत कशें वांटो घेवप कितें करप
खंयचोय निर्णय घेता आसतना संघटनेत पयलो निर्णय घेवप आनी मागीरूच तो सभे मुखार वचून मांडून मान्य करून घेवप अशे खुबशे डावपेच रवींद्र बाबान म्हाका त्या काळाचेर सांगले. आनी हो काळ असो आशिल्लो की हांव ब्लायंडली रवींद्र बाबाक फॉलो करनाशिल्लो. रवींद्र बाब जें कितें सांगता, जें कितें उलयता तें पळयतालो आनी रवींद्र बाबान सदां सांगप आशिल्लें, आपूण सांगता तें सत मानूं नाका, तुका पडटा जाल्यार तूं मुखार सर. आनी तेच पासत म्हाका विवेकानंद मेळूंक पावलो, तोलस्टॉय मेळूंक पावलो, सोक्रेटीस मेळूंक पावलो. वाचन जें म्हजें फक्त मराठी चलतालें तें हांव हळू हिंदी कडेन इंग्लिशी कडेन पावलो आनी म्हाका घडोवपाचे नदरेन जें हांवें काम केलें तें रवींद्र बाबाच्या सांगातानूच केलें. आतां रवींद्र बाब आमकां कित्याक जाय आशिल्लो की रवींद्र बाब जर जावंक नाशिल्लो जाल्यार कितें जातलें आशिल्लें, जाल्यार जी पळय श्री कृष्ण जो पळय महाभारतांत चळवळीक दिका दाखयतालो तें करताले तो प्रकार मातसो उण्या प्रकारान घडटलो आशिल्लो. नेतृत्व आशिल्लेंच, पण रवींद्र बाबाचो विचार शक्ती, ताजें वैश्वीक वाचन, ह्यो सगळ्यो गजाली घेवन रवींद्र बाबान आमच्या सारक्या खुबश्या लोकांक एक कशें नेतृत्व करप आनी आदर्श मनीस कसो जावप हें शिकयलें. आनी आज गोंयची बुन्याद जी उबी आसा ती हेर बरोबरचे तांचे लिडर आशिल्लेच, पूण रवींद्र बाबान जी पळय वैचारीक दिका घालून दिली पळय ती दिका सांबाळून आमी सगळे मुखार गेले. म्हणून खूब थोडे भितर आमी सगळीं जैतां मेळयलीं आनी कशीं जैतां जर ह्याच आयुश्यांत आमकां ती पळोवपाक मेळ्ळी, आमकां भोगपाक मेळ्ळी. आज रवींद्र बाबा सारके जे लोक आसात पळय तांच्या नेतृत्वाचेर आज प्रत्येक समाजांतलो गोंयचो मनीस आयज संपन्न आनी विद्वान जाल्लो आसा तें आमकां पळोवंक मेळटा. हांव आज जे सुवातेर बसलां तें रवींद्र बाबाचें कदेल. रवींद्र बाब आसतना रवींद्र बाब भायर पडला 2010. त्या पयलीं 40 वर्सां जेन्ना हांव 18 वर्सांचे पिरायेचेर आशिल्लो तेन्नाच्यान म्हजें हांगा दर आयतारा येवप जातालें. आमच्या कोंकणींतल्या आनी कोंकणी भायले जे नेतृत्व आशिल्लें तातूंत म्हाका रवींद्र बाब खूब लागींचो असो दिसतालो. कित्याक रवींद्र बाबाचे आनी म्हजे विचार जुळटाले आसतले. जेन्ना हांव कॉलेजींत शिकतालो, विद्यार्थी चळवळींत आसतालो तेन्ना म्हज्या मुखार कितें जावप हो प्रस्न आशिल्लोच. आनी अशा वेळाचेर एका गुरूची गरज लागता हें आमी वाचनांतल्यान जाणा आशिल्ले समजून घेवपा खातीर. पूण म्हाका एक गजाल हांगा दिश्टीन पडली की जो फुडारी आसता, जो गुरू आसता ताची भिरांत दिसूंक फावना. रवींद्र बाबा कडेन जेन्ना म्हजी संवकळ जाली तेन्ना रवींद्र बाबाची म्हाका भंय सो दिसलो ना. ताची फाटलीं खुबशीं कारणां आसात. रवींद्र बाब आपले पिरायेच्या लोकां वांगडा जे सहजतायेन वागतालो ते सहजतायेन आपल्या पिराये सकयले जे लोक आसात तांचे बरोबर रावतालो. हांगा बशिल्ले कडेन एक दीस रवींद्र बाबान म्हाका आपल्या बोल्सांतलें सिगरेट पाकीट काडलें. आपणे पेटवचे पयलीं म्हजे मुखार पाकीट केलें. ओडटलो रे. आतां येद्या व्हडल्या मनशा मुखार हांवें सिगरेट ओडप म्हणटा पळय तें म्हाका खंयच पुटो नाशिल्लें. तरी ताणें हांसत म्हळें, ओडट मरे तूं, तुमी विद्यार्थी चळवळींत आशिल्ले लोक, तुमी ओडटलेच, म्हजे मुखार कित्याक लासता, गे ओड. अशें म्हणून ताणें म्हाका सिगरेट दिलें. आपल्याच फस्कान पयलीं आपलें सिगरेट पेटयलें आनी मागीर म्हजी सिगरेट पेटयली. तर हो जो भंय आसता पळय फुडाराचो, अशें करूंक जायना तशें करूंक जायना, तो भंय सगळ्यात पयलीं रवींद्र बाबान म्हज्या मनांतल्यान काडून उडयलो. दुसरी गजाल, खंयचेंय काम करपाक लजपाक फावना ही गजाल ताणें सांगलें. आनी ताजें जें मिशन आशिल्लें पुस्तकां बरोवन छापप आनी ती घराघरांत व्हरून विकप तें ताणें म्हजे कडच्यान करून घेतलें. हांव वेळ मेळटा तसो घराघरांनी वतालो, पुस्तकां विकतालो, जी जागा ऑफकोर्स जागाची पुस्तकां. दुसरी गजाल म्हळ्यार जागाचें काम पुण्याक चलतालें योगो जोशी कडेन. त्या वेळाचेर प्रुफां घेवन रवींद्र बाब म्हाका रातचो धाडटालो पुण्याक. ट्रेनीचेर हांव अक्षरशा उबो रावन दाराचेर लोंबकळत पासून पुण्याक गेला. ताचे उपरांतच्यो कांय गजाली पळय आसात रवींद्र बाबान खुबश्यो गजाली सांगल्यात. रवींद्र बाबा कडेन हांव इतले संवकळीन वागतालो आनी खंयच म्हाका एक कमीपणां हें बी दिसनाशिल्लें. ताणें म्हाका एक दीस सांगलें, तुवें लग्न जावपाची गरज आसा. तेन्नाच म्हजें एक प्रेम प्रकरण चलतालें. ताणें सांगलें, अपेक्षा भंग प्रेमभंग हें जाताच, पूण त्याच बरोबर लग्न जावप खूब गरजेचें. कित्याक ती बायल एकूच अशी आसता जिचे कडेन तूं संपूर्ण नागडो जावंक शकता. भायर जेवण बरें मेळटा
तें हॉटेलांतलें जेवण आसता, पूण घरचें जेवण पळय आसा तें खरेंच आरोग्याक आसता. अशा प्रकारच्यो ल्हान ल्हान गजाली पळय आसात रवींद्र बाबान आमकां एक मित्रत्वाच्या नात्यान सांगिल्ल्यो. आनी म्हाका याद जाता रवींद्र बाब काकासाहेब कालेलकाराचो पट्ट शिश्य आशिल्लो. ताणें ज्ञान निधी सानिध्यान म्हणून पुस्तक बरयलां. तेच नदरेचें पुस्तक हांवें बरोवचें म्हणून रवींद्र बाबाची फाटली 40 वर्सांच्यो यादी हांवें सांठोवन दवरल्यो कांय डायरींचेर कांय हें करून. आनी त्या उपरांत हांवें रवींद्र सांगात हें पुस्तक आतां बरोवपाक घेतलां. तें खिस्तीनी जागान चलता, तें बरे पैकी पुस्तक घेतलें. साहित्य अकॅडमीचें एक पुस्तक हांवें हालींच तयार करून दिल्लें, तेंवूय छापून आयलां. आनी आतां रवींद्र बाबाचें साहित्य आनी संपूर्ण जीवन आनी जीवनयोगी रवींद्र बाब हें पुस्तक येवपाचें आसा. तर एका मनशाक जो एक गांवांतल्यान मनीस आयिल्लो एक भुरगो तरणाटो, ताका आपल्या उतरांनी आपल्या विचारांनी घडोवप आनी समाजा मुखार एक आदर्श तरणाटो आदर्श मनीस दवरप, हेंच म्हाका दिसता रवींद्र बाबाचें खूब व्हडलें कर्तृत्व आसा. जाका लागून जो दिलीप एक गांवान आशिल्लो तो आज दिलीप बोरकार म्हणून समाजान मिरयता आनी लोक मानतात. ताजे फाटलें श्रेय रवींद्र बाबाकूच वचूंक जाय अशें म्हाका दिसता. फोंडें गोंय हांगच्या प्रियोळ गांवांत नगरांत वशिल्लें रवींद्र बाबाचें घर म्हळ्यार कोंकणीची मठी. हांगा गोंयचे सगळे प्रश्न सुटावे जाले. इतलेंच न्हय तर गोंयची चळवळ आनी आंदोलनां हाजी दिखा थारायली. ताजे खातीर आत्र्या पैऱ्यान कोंकणीचे फुडारी, गोंयचे सामाजीक फुडारी ह्या मठीक भेट दिताले आनी रवींद्र बाबा कडेन भासाभास करताले. रवींद्र बाबूय कोंकणी खातीर आंदोलनाची दिशा ठरयताले आनी ताजे नंतर ह्या चळवळीची एक पेणां तयार करपाचें काम रवींद्र बाबांनी केलें. रवींद्र बाबांच्या गौरवशाली साहित्य प्रवासाची सुरवात 1955 वर्सा सत्याग्रह ह्या पुस्तका वरवीं जाली. तांचे मुखेल ग्रंथ म्हळ्यार वेळेवयलो घुलो, उजवाडाचे सूर, मुक्ती, आशी कुशीक, आमोरेर, घुसपल्ले जानवे, महाभारत, अनुसर्जन 2 खंडी, सांगाती आनी हेर जायतीं पुस्तकां. जाग ह्या कोंकणी म्हयनाळ्याची बुनयाद रवींद्र बाबांनी बसयली आनी कितलींशींच वर्सां ताजें संपादन करून स्वता बरयलें आनी नव्या लेखकांक माची मेळोवन दिली. जाग प्रकाशना वरवीं लेखकांची पुस्तकां छापलीं. रवींद्र बाबान कितल्याशाच पुस्तकांचो अणकार करून कोंकणीक एक उंचाय हाडली. रवींद्र बाब हे बहुभाशी, बहुप्रसवा, विद्वान साहित्यकार, एक कसबी संपादक आनी एक दृश्टे अध्यात्मीक ओज आशिल्ले तेजस्वी लेखक. पद्मभूषण, ज्ञानपीठ, भाषा भारती सन्मान, मुखेल आनी अणकारा खातीर साहित्य अकादमीचे पुरस्कार, गोमंत शारदा पुरस्कार आदी मुखेल पुरस्कार आनीक भोवमान तांकां मेळिल्ले. आमकां सगळ्यांक हड्डे भरून अभिमान की येद्या व्हड मनशाचें कार्य सेवा भावनेन मुखार व्हरपाक आमकां संद मेळ्ळ्या. हें आमचें भाग्य. भाशा हो संस्कृतायेचो प्राण आनी केंद्रबिंदू आनी जण एकल्यान आपले मायभाशेची उदरगत कितले पोटतिडकीन कशी करची ताजो आकृतीबंध रवींद्र बाबान आमकां घालून दिला. रवींद्र विचारांनी हें आस्पावता. तांच्या चिंतनांत गोंयच्या राजकारणाचे, समाजकारणाचे, समाज वेवस्थेचे आनी रचनेचे, सांस्कृतीक जिणेचे, कौटुंबीक जिणेचे विस्कटावणी करपी धागेदोरे साद्या सोंप्या प्रासादीक उतरांनी दिसून येता. अशी मोवाळ भास शैली हें तांच्या बरपाचें बलस्थान. गडखळ विचार लेगीत कसो सोंपेपणी मांडचो हें रवींद्र बाबा कडल्यान शिकचें. तांणी 27 ऑगस्ट 2010 दिसा निमाणो श्वास घेतलो. जल्मशताब्दी वर्स हें एक निमित्त. रवींद्र बाबांच्या सपनांतलो कोंकणीचो, गोंयचो वावर व्हडली धेपां घालून नेटान गतीन मुखार व्हरपाचो हो हावेस. आनी रवींद्र बाबांच्या आयच्या ह्या जल्मशताब्दी दिसाच्या पयल्याच दिसा आमी सोपूत घेतात कोंकणीचो हो वावर आनी रवींद्र बाबांचो दिश्टावो आमी मुखार व्हरत रावतले. रवींद्र केळेकार म्हळ्यार म्हजो मामा, आमी ताका तातो म्हणटाले. हो
तातो एक रायटर आनी फायटर म्हणून लोक गोंयांत वळखतात, जो गोंयचो पयलो ज्ञानपीठ अवॉर्डी, पयलो साहित्य अकादमी अवॉर्डी, पद्मभूषण, खूब अवॉर्डां मेळ्ळी, कोंकणी खातीर खूब झगडलो, आमचे स्वातंत्र्या खातीर झगडलो, ओपिनियन पोलान लिडरशीप घेतली. पूण हातूंत ताजें जिवीत जें आहा, ताणें जिवितान लोकांचेर खूब असो इन्फ्लुएन्सूय केल्लें आहा. म्हजेर अशें केलां की म्हाका ताणें एक बजेट कशें दिल्लें की आठवड्याक तुमी 100 रुपयाची पुस्तकां घेवं येता, सांबारा कडेन वचप आनी पुस्तकां घेवप आनी वाचप, आनी वाचून आपल्या कडेन डिस्कस करप आयतारा. भुरगो आसतना तो भुरग्या म्हऱ्यान बसून डिस्कस करप आनी ताजेर कितें एक सारांश काडप आनी तो ते स्वगताचेर बरोवप. हें इतलें पासियेंस आशिल्लो मनीस, एक महान मनीस जो म्हज्या लायफान खूब म्हाका इन्फ्लुएन्स केल्लें आहा. एक रॅडिकल थिंकर, एक टायमार एक रायटर आनी फायटर म्हणटा ते भशेन आज जे म्हज्या आंगान जर कितें फायटर आहा ताजी एक अर्ली इन्फ्लुएन्स म्हणटा तो तातोचे म्हजेर आसाच, हें म्हज्यान केन्नाच डिनाय करूंक जायना. आनी ताजी याद जर गोंयांत उरतली जाल्यार कोंकणी चळवळ फुडें व्हरप. कोंकणी म्हणटा ती खरीच गरजेची आसूंक जाय गोंयांत, गोंयकारांक वयर काडपाक. हें जर आमी करूंक पावले जाल्यार आमी ताका खरी श्रद्धांजली दिवंक पावतले. हें ताजे सेंटनरी इयरान म्हाका दिसता सगळ्यांनी हो संकल्प करपाची गरज आसा. कोंकणीची चळवळ ही 2 पावंड्याचेर चलताली. एक झगडी झूज नाल्यार आंदोलन करप आनी दुसरी साहित्य निर्मिणी करप. जितलें आंदोलन करप गरजेचें आशिल्लें तितलें साहित्य निर्मिणी करप गरजेचें आशिल्ली. त्या खातीर रवींद्र बाब आनी ताजे बापोल भाव सुमंत काळेकार हांणी जागाची निर्मिणी केली. हें जाग प्रकाशन तांणी सुरू केलें आनी हे जाग प्रकाशनान जे आज म्हालगडे म्हणून जे साहित्यीक आसात तांचें पयलें पुस्तक काडपाचें मान तांकां मेळ्ळो. आनी हें जाग रवींद्र बाबाचें एक प्लॅटफॉर्म, व्यासपीठ, तातूंत ते आपले सगळे विचार तातूंतल्यान मांडटाले आनी ते विचार ते आमचे असले तेन्ना तरणाटे भुरगे तांचे मेरेन पावताले. हे जागाक आज 50 वर्सां जालीं आनी हें तितल्याच नेटान चलता. आनी जो वावर रवींद्र बाबान केल्लो तो मागीर माधवी सरदेसायान फुडें व्हेलो आनी आज तांची चली आसावरी तो फुडें व्हरता. म्हाका रवींद्र बाबाची ओळख साहित्यान जाली. मागीर हांव जेन्ना जागांत बरोवपाक लागलो तेन्ना म्हजी एक कथा शंकर रामाण्याक खूब आवडली. ताणें रवींद्र बाबाक पत्र बरयलें आनी हे मनशाक आपल्याक मेळपाक जाय. माधवी म्हाका घेवन पिळवळा आयलें आनी म्हाका ती भारदस्त व्यक्तिमत्व पळोवन म्हाका मातसो भंयसो दिसलो. पूण म्हाका ताणें म्हाऱ्यांत ओडलो आनी म्हाका बरें बरयता, बरयत राव. आनी तो म्हाका एक प्रोत्साहन अशें तेन्नाच्यान हांव कोंकणींत बरयत रावलो. एक असो खंड पडनासतना जागांत बरयत रावलो, बिंबांत बरयत रावलो. म्हाका रवींद्र बाबाच्या साहित्यांतल्यान विंगड विंगड धर्माचें ज्ञान मेळ्ळें, विंगड विंगड तत्वज्ञानां सोंपे भाशेन वाचूंक मेळ्ळीं आनी हांव समृद्ध जायत गेलो. आज जेन्ना जेन्ना म्हाका कसली गरज पडटा, कसलो संदर्भ जाय पडटा तेन्ना रवींद्र बाबाचीं पुस्तकां म्हज्या हाता कडेन येतात आनी ती हांव वाचतां. रवींद्र बाब जरी आमच्यात नासलो तरी तो आपल्या साहित्यांतल्यान, आपल्या करणेंतल्यान आमच्या मुखार आसा आनी तांचें जें फुडारपण आसा तें पिळग्यान पिळग्यांक प्रोत्साहन दीत रावतलें अशें म्हाका आस्त आसा. म्हणटच गोंयच्या मोगान ताचें काळीज लासतालें आनी ताचें मन टपटपतालें. जेन्ना गोंयच्या हिता विशीं, गोंयचे अस्मिताये विशीं, गोंयच्या भाशे विशीं प्रश्न उपरासले आनी संकश्ट प्रेन आयलो, ह्या वेळार ह्या दोगांयनी आपलें जिवीत खर्चिलें, आपली लेखणी वापुरली आनी गोंय सांबाळून आख्खें गोंय तांणी माडयलें. आमी ह्या दोगां व्हड महावीरांची ह्या वर्सा जल्म शताब्दी पाडलो.
आमकां दोगांयचो हो निरोप. गोंय म्हणजे एक समाज न्हय, गोंय म्हणजे 2 वा 3 पूण समाज. आनी गोंय तर फुलतलें आनी गोंयची अस्मिताय तर उरतली जाल्यार ह्या दोनूय समाजा मदें एकवट आसूंक जाय. आनी हो एकवट सांबाळूंक, मजबूत करूंक आनी फुलोवंक हे दोगूय आमचे महावीर वावुरल्यात. रवींद्र केळेकारांनी शणै गोंय बाबाचो वावर मुखार व्हेलो अशें आमी खूब जाण म्हणटात, संशोधकय म्हणटात. म्हळ्यार नक्की कितें? शणै गोंयबाब हांणी भाशेची गिरेस्तकाय लोकांक दाखयली. कारण त्या वेळार कोंकणी ही भासच न्हय अशे तरेचो एक प्रवाद आशिल्लो आनी तिजे भितर कांयच ना, तिजे भितर शब्द भांडार ना, तिजे भितर कसलीच गिरेस्तकाय ना, साहित्य ना. अशे वेळार शणै गोंयबाबांनी तातूंत सामकें माथें पेंगट बांदून म्हणटा तशें संशोधन केलें. ताणें वेगवेगळी त्या भाशेची गिरेस्तकाय दाखयली, ताणें उतरां पुंजायलीं, ताणें वेगवेगळे इतिहासीक नदरेन संशोधन केलें. हें सगळें लोकां मुखार जेन्ना मांडलें तेन्ना लोकूय सामके अजापान ते पळोवंक लागले. पूण तो वावर मुखार व्हरपाचें काम खरे तरेन रवींद्र बाबांनी केलें. तांणी वेगवेगळे तरेन साहित्य, कादंबरी ना कादंबरी दिली, नाटक ना नाटक दिलें. त्या वेळा वयर हे दत्त नायक ताका रेनासन्स म्हणटा अशे तरेचो काळ आनी हो सामको म्हत्वाचो मुलभूत कार्य ताणें केलें. फकत साहित्य न्ही तर ताणें चळवळीन म्हत्वाचें म्हणजे चळवळीक दिशा दिवपाचें काम केलें. लोक येले, हें तांचें जें घर आज आमी पळयतात, ह्या घरा सगळें म्हणजे कोंकणी चळवळीची सामकी सुरवाते पासून आतां मेरेन जे कितें वेगवेगळे पेणे गाठत ही चळवळ गेली ताचे सगळे चळवळीचे मुख्य केंद्रबिंदू ह्या घरान आशिल्ल्यान घरान रवींद्र केळेकार नवे नवे दिशा थरयत गेले. म्हाका याद आसा साहित्य अकादमी, पयलें आमी रवींद्र केळेकारा कडेन आपयलें साहित्य अकादमी मेळपाक. साहित्य अकादमी मेळटे वर वेगवेगळ्यो गजाली घडत गेल्यो आनी मागीर 8वे वळेरेन वचपाक जाय. हो जो सगळे पळय आंदोलनाचो पळय टप्पो आशिल्लो ताजे वेगवेगळ्यो टप्पे रवींद्र केळेकारान ठरोवन दिले. आनी ह्या काळान आमी पळयतात साहित्य अकादमी मेळटकीर गोंयची राजभास जाली. राजभास जायतकीर घटक राज्य मेळ्ळें. घटक राज्य मेळटकीर वेगवेगळे कोंकणीची पळय जी दालनां, कोंकणीक जे पळय कांय मेळना आशिल्लें ती वेगवेगळी दालनां उक्ती जायत गेली. आनी ताज्या फाटल्यान एक दिशा म्हणजे चळवळीक सतत एक दिशा लागता. कार्यकर्त्यांक तुवें स्वस्थ बसून दिवंक उपकारना, तुवें तांकां सतत एक 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 टप्पो दाखोवन दीत तें आंदोलन फुडें व्हरचें पडटा, चळवळ फुडें व्हरचें पडटा. हें काम रवींद्र केळेकारांनी सामकें बरे तरेन आनी सामकें दोळे दिपकावपी ह्या पद्दतीन केलें अशें म्हाका दिसता. माधवीचें म्हजे कडेन लग्न जालें तेन्ना माधवीचें एक कंडिशन आशिल्लें म्हाका, आनी तें सुरवातेच सांगतालें दर शेनवार आयतार आपूण प्रियोळ वतले म्हणून. कारण मागीर म्हाका तांचो तातो आनी माधवीचें एक जो पळय कितें संबंद आसा तो म्हज्या लक्षांत आयलो की तातो माधवीची वाट पळयतालो. माधवी येवपाची वेळ जाली न्ही की हो दारान तो उबो रावतालो आनी माधवी सामकें वचसर तो माधवीक सामकें अक्षरशः घट धरून दवरतालो हांवें पळयलां. म्हणजे तेन्ना आमच्या आसावरी आनी अदिती सुद्दां मदीं आयिल्ली तातूंत नाका आसताली. तो म्हणटा तुमी भायर वचा पळया. आनी माधवी कडेन येवन तो वेगवेगळे विशयाची तांची चर्चा म्हणजे भाशाशास्त्र धरून तें गोंयचें पॉलिटीक धरून तें साहित्य आनी माधवीचें काम हाचेर सतत तांची चर्चा. इतलेंच न्हय, दर राती 8 वरांचेर तातोचो आमगेर फोन येवप हो सामको दिनक्रम सामको येतालो. आनी मागीर माधवी ताका जवळ जवळ रिपोर्टींग करताले. आज दिसभर आपण कितें केलें, युनिवर्सिटीन कितें जालें, हे विशय आपण हे विशय शिकयता, आज शणै गोंयबाबाचो विशय. कारण माधवी शणै गोंयबाब शिकयतालें, तातूंत भितरले हे बारकावे. आनी म्हाका स्वता हांव केन्नाय शेनवार आयतार जेन्ना हांगा येतालो माधवी बरोबर तातो कडेन येवन बसप एक सामकें म्हायती आनी ज्ञानाचें एक व्हडलें भांडार अशें म्हाका दिसता. म्हाका केन्नाय दिसता की त्यो जर यादी त्या वेळार जर हांवें बरोवन दवरिल्ल्यो न्ही, खुबश्यो गजाली पुस्तक रुपान छापून येनात पूण ताज्या फाटल्यान ज्यो पळय घडणुको आसतात त्यो तातो म्हाका सांगतालो. आनी त्यो जर बरोवन दवरिल्ल्यो आज म्हणजे एक बरें पुस्तक जावपाचें. पूण म्हाका दिसता की ज्यो ज्यो जशी जशी यादी येतल्यो माधवी आनी तातो हांचे संबंद आनी तांचे भितरलो जो पळय कितें एकरूप जावन पळय तांणी केल्लें काम आसा न्ही आनी रवींद्र केळेकाराचे नंतर माधवीन जें पळय फुडें व्हरलें काम हें खरें म्हळ्यार खरेंच बरोवन दवरपाची गरज आसा. आनी ह्या वेळार तर हांव अशेंय म्हणन की तातोचे 2 पावलां माधवी मुखारच आशिल्लें. माधवीचे विचार, माधवीचे एकूण आवाठ आनी ज्ञान आनी ताजें पळय अभ्यास हो खूब म्हणजे तातोक लागून माधवी पुण्याक भाशाशास्त्र शिकपाक गेलें. कारण लोक म्हणटाले न्ही कोंकणीन कांय ना, कोंकणीन भाशाशास्त्र खंय आसा, कोंकणी भाशाच न्ही व्याकरण ना. म्हणून तातूंत माधवीक डेक्कन कॉलेजीन धाडलें, भाशाशास्त्र शिकयलें. माधवी तातूंत MA जालें, माधवीन PhD केली. माधवीक तातूंत भितर खूब अभ्यास करपाचो आशिल्लो. पूण जाणा कांय गजाली आमी कांय गजाली आमी टाळूंक शकना तशें जालें. पूण माधवीन जें थोड्या काळान जें पळय काम केलें न्ही
ते तातोचें काम फुडें व्हरपाचें काम केलां अशें म्हाका दिसता. आनी इतलेंच न्ही, तातून आपले खुबशे शिश्य घडयले. आज लेखक किंवा विचारवंत अशे जे पळय आमकां वेगळे वेगळे कडेन दिसतात ते तातोचें नांव जरूर घेतात, कारण ते तातीचो वारसो चलयतात, तातोचो वारसो हे साहित्यीक चलयतात. अशे खुबशे साहित्यीक आसात अशें म्हाका दिसता.